एका काळात सरकारी कार्यालयाचे केंद्र आशिल्ली पणजेची जुंता हाऊस इमारतीची स्थिती सामकी वाईट जाल्या। जुंता हाऊस इमारतींतल्या कांय कार्यालयांच्या पांख्यांक वेरो गेल्यात, जाल्यार थोडे कडेन उदकाची गळटी लागल्या, वणटीचेर ओलसण आयल्या, पांख्यांचे कांय भाग कोसळ्ळ्यात। दर फावटी इमारतींतली लिफ्ट बंद पडटा, अश्यो वेगवेगळ्यो घडणुको थंय घडटात। ताका लागून उत्तर गोंय दंडाधिकाऱ्यान जुंता हाऊस इमारत 30 दिसां भितर रिती करपाचो आदेश दिला। इमारतीत भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला। सध्या आमी आसा ती 18 जून रोडाकडे जी जुंता हाऊस बिल्डिंग आसा ही सगळ्यांकूच खबर आसतली। आख्खे गोंय भरातल्या लोकांक ह्या जुंता हाऊस बिल्डिंगेन येवचे पडटा आनी ताचे कारण म्हटल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती डिपार्टमेंट्साची ऑफिसां ही हांगासर आसा। आनी जर आमी पळयले जाल्यार आमचे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत पहिली बिल्डिंग जी पणजे जाली ती म्हटल्यार जुंता हाऊस ही 6 मजली बिल्डिंग हांगासर जाली। आनी हे बिल्डिंगेक सध्या 60 वर्सांकून चड पिराय आसतली अशें सुद्धा म्हणटात। जाल्यार आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार ही बिल्डिंग सध्या वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान गोंय सरकारान एक निर्णय घेतला, तो म्हटल्यार ही बिल्डिंग जी आसा ती डेमोलिश करपाचे आनी फुडले म्हणजे हाची बांदणी करपा खातीर जी NBCC हांचे कडेन ही दिल्लेली आसा आनी हांगासर एक ही डेमोलिश करून वेगळी बिल्डिंगू येतली अशें सुद्धा आमकां कळटा। जाल्यार ह्या जुंता हाऊसाचो एक वेगळे अशें नाव आशिल्लें आनी जुंता हाऊस बिल्डिंगेन वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आशिल्ली। सध्या जी आसा ती कांय डिपार्टमेंटां वेगळे कडेन शिफ्ट सुद्धा केल्या आनी थोडी जी डिपार्टमेंट आसा ती हांगासर आसा जाल्यार तांकां एक आदेश दिल्लो आसा जिल्लो अधिकारीन की बिगिनर्स बिगीन म्हणजे फुडल्या 30 दिसां भितून जी आसा ती तांची कोणाची समज जर हांगासर म्हणजे डिपार्टमेंट्स आसात तांच्यांनी शिफ्ट करची, कारण म्हटल्यार ही वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान काही घडणूक जी आसा ती घडपाक शकता। ताजे कारणान हांगासर बिगिनर्स बिगीन म्हणजे 30 दिसां भितून हांगासरली जी ऑफिसां आसा ती शिफ्ट करपाक सांगल्या। आनी आमी जर पळयली जाल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आसा। सगळ्यात महत्वाचे म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते अजुनूय हांगासर आशिल्ले आनी हांगासर अजुनूय लोक येताले जाल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा ते सुद्धा शिफ्ट जातले आनी तांकां वेगळे कडेन जागो दितले अशें सुद्धा सांगला। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल कारी वांगडा हांव वर्षा आश्वेकर।